गोंयांत बुधवारा सावन नुस्तेमारीक सुरवात जाल्या। सरकारान आतां फॉर्मेलिन मुद्द्याचेर गंभीर जावपाची गरज आसा। गोंयकारांक बरें नुस्त्याचें जेवण जेवपाक मेळपाक जाय जाल्यार सरकारान ह्या बाबतींत आपली भुमिका क्लियर करपाची गरज आसा म्हूण मंत्री आनी आमदार उलयल्यात। RDX खातीर परवरच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिग्स। तयारी सगळ्यांची व्यवस्थित जाल्ली आसा, सगळे तयारीन रावल्ले आसा नुस्तें मारपाक लागून। आज सगळे वतात नुस्तें मारून आनी हांव देवा कडेन मागता सगळ्यांक पारंपारीक मच्छीमारांक आनी राबणुकांक देवान तांकां बरें मुबलक प्रमाणांत नुस्तें दिवचें, जेणे करून तांच्या संवसाराक हातभार लागतलो आनी आमकां गोंयकारांकूय बरें नुस्तें खावपाक आनी सवाय नुस्तें खावपाक मेळटलें। फाटलो इश्यू पळयत जाल्यार तेजेर देखून एक नदर दवरपाक जाय म्हणून तुमी तुमचे ऑफिशियल्स FDX सगळ्यांक ते चालूच आसा आनी इम्पोर्ट तर सध्या बंद जाल्ल्या कारणान नवें जें नुस्तें येतलें तें नुस्तें नक्कीच खायात। बरें नुस्तें आतां हाजे फुडें खावपाक मेळटलें हाजी ग्वाही हांव दितां। आनी कारवाई स्ट्रिक्ट जातली कोणूय सांपडले जाल्यार नाका आसलेले तुमी? हाजो निर्णय सगळो मुख्यमंत्र्यांचेर अवलंबून आसा, त्यामुळे हो एक सामुहीक जबाबदारी आसा आनी सामुहीक जबाबदारींतल्यान हाजेर निर्णय घेतलो वता आनी हाजेर मुख्यमंत्री योग्य तरेन भाश्य करूं शकता। गव्हर्मेंटाची ड्युटी जावपा जाय गोंयकारांक बरें नुस्तें दिवपाक, सवाय दिवपाक। एट द सेम टायम हें काम बॅलन्स करपाक बिटवीन एक्सपोर्ट आनी लोकल मार्केट, कित्याक लोक म्हणटाय की हितून सबसिडी दिताय फिशींग ट्रॉलरांक, ती आमकां गोंयकारांक फायदो जावपा जाय। नो मोर म्हणटे गव्हर्मेंटान सिरियसनेस घेवपा जाय फॉर्मालिनाचेर। फॉर्मालिन इज नो जोक्स। यू कांट अलाव युअर जनरेशन टू पेरिश विथ कॅन्सर and when you can do it, it is the duty of the government to come with a solution. We are very constructive opposition. आम खंयच्या काय उलोवपाक रेडी नाय आनी खंयच्या काय कितें करपाक रेडी नाय, बट गोंयांक बरें जेवण मेळपा जाय, गोंयकारांक बरें नुस्तें मेळपा जाय, हें आमगे हेतू। आयच्यान स्टार्ट जाता म्हणल्यार म्हाका दिसता सेमान 15 दिसां बॅन म्हणलें, 15 दीस तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या ते 18 तारखेक असेंब्लीचे एक दीस पयलीं, तशें धरीत जाल्यार म्हाका दिसता 2-3 तारखेक अशें 5 दीस कवर जाता। पूण जर आतां जाता आसत सरकारान अजून काय क्लियर केलें ना की कशा पद्दतीन तेजेर देखरेख आसा, वॉच कसो आसा, कितें तेजेर प्रिकॉशन घेतात की फॉर्मेलिन परत आसपाना, हे केअर कशी घेतले आसा हें काय अजून खबर ना। म्हणजे कशा पद्दतीन तो सरकार सांगपा जाय, कित्याक हांगा हो लायट घेवन हें जावचो ना, कित्याक फॉर्मेलिना खातीर जे फॉर्मेलिन हांगा भितर लोकांच्या कशें गेल्ले आसा हे अनेक सायंटिस्ट जे आमचे आतां सांगतात, अनेक डॉक्टर सांगतात, आनी ताका लागून तरी हावजाचे 2 दीस कामकाज आमी रोखून धरले की हो विशय पयलीं घेवपा जाय म्हणून। पूण आतां जर 15 दिसां उपरांत हें चालू जाता जाल्यार सरकारांनी हेजेर असो प्रिकॉशन घेवपा जाय की सरकारान गॅरंटी दिवची पडटली की फॉर्मेलिन हे आतां जे नुस्तें आतां तातूंत भितर ना, कशी देखरेख आसा, कशें ते वॉच करतात, कसो तेजेर म्हणजे कशे पद्दतीन ते चॅकअप तेजें सिस्टम कितें आसा, कडक हें आसपा जाय न्हू। आनी कित्याक काय ना म्हणून अशें लायटली घेवंक शकनात।